एक जनांगाच्या संस्कृती म्हण सांगल्यारे त्या जनाला आचारू विचारू तांनी चोलच्या रीती सामूहिक जावन तांनी कशी आलोचन करतांती आणि तांगेले एक जीवनशैली कशी अस हे पुरा येता. तश जावन आमगेले मालगडान आम्ही या समाजांतू सुस्थितीर आसका जाल्यार कशी चोलका, आमगेले एक व्यवहार कशे आसका, आमगेल आलोचन करचे रीती कशी आसका, आमगेल एक शैली कशी आसका, म्हळ्यार समाजांतू एक अराजकते यानशी आम्ही एक शांती समृद्धीर जीवन करच्याक कसकसल जावका म्हणल्यार हे सुभाषिता म्हळ्यार सुभाषिता मुखांतर आमकां पावयलेलें आसा. तशीची ताक समजावन आम्ही चोलका म्हण सांगून आमकां मार्गदर्शन वरकेन दिल्लेलें आसा. आमगेले एक संस्कृतीचे उदात्त ध्येय कसल्या आम्ही खंयची रितीरी आलोचन करतांती म्हणून ह्या एक श्लोकांतू आमकां कळता. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित दुःख भाग भवेत म्हूण सांगून. म्हळ्यार सक्कड जनान सुखार आसुका, सक्कड जनान आरोग्यवंत जावन आसुका, सक्कड जनाक बरे जावो, कोणाकय दुःख येवच्या नज, सक्कड कडेन एक शांती आणि नेम्मदी सुख आसो म्हूण सांगून ह्या श्लोकाचे अर्थ. कसले एक उदात्त संस्कृती आमगेल्या. हांव मात्र बर जावो, म्हगेल कुटुंब मात्र बर जावो म्हूण लेक्का न्ही. सक्कड जन म्हण सांगल्यार ह्या मानव कुल मात्र न्ही, प्रत्येक जीवी प्राणी पक्षी पुराजने सुखार आसुका म्हूण सांगचे एक संस्कृती आमगेल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सक्कड वीक्षकांक हांव सुमती गजानन पैतोणसे आमगेले संस्कृती संभ्रम कार्यक्रमाक हार्दिक जावन स्वागत करतस. मेगेलोटू आसंती वाणी प्रभू. आजी आम्ही तुमगेल मुखारी सुभाषित ताज्या अर्थ विवरण समेत प्रस्तुत करता आसंती. सुष्टु भाषितम सुभाषितम. सु म्हण सांगल्यारी चांग म्हणून, सुभाषितम म्हळ्यारी चांग उत्तर म्हणून. पृथिव्याम त्रीणि रत्नानी जलम अन्नम सुभाषितम म्हूण एक सुभाषित आसा. जगत्यांतू 3 रत्न आसके. रत्न म्हळ्यारी अमूल्य जल तसले एक स्टोन. जल म्हूण सांगल्यारी उदक, अन्नम म्हळ्यारी आहार. तशींची 3 रत्न सुभाषित म्हूण सांगून हांतू उल्लेख केलेलो आसा. ताजे निमित्ती आमकां कळता सुभाषित कितलं अमूल्य जावन आशिल्लें तसले एक रत्नाक समान जालेले उत्तर म्हूण सांगून घेन. हे सुभाषित खंय सांगला, खंय उल्लेख केला, कोण सांगिला म्हूण सांगून निमगिलारी हे खंयचे एक स्पेसिफिक जावन आशिल्ले एक ग्रंथ दाखून घेतील तसल न्ही. आमगेल महान ग्रंथ म्हळ्यार तसले महाभारत, रामायण, तशीची वेद पुराण, हितोपदेश, स्कंद पुराणांतू, तशीची पंचतंत्रांतू, हे पूरा महान ग्रंथांतू थंय हे सुभाषित उल्लेख केलेलो आसा. मागीर चांग उत्तर कोण सांगल्यारी आमी स्वीकार करका, अळवडसून घेवका म्हूण सांगून घेन सांगताचे. हे हितोपदेश तशींची स्कंद पुराणांतय थंय हे सुभाषित सांगिल्लें आसा म्हूण हांव सांगलें. हाजी निमित्ती आमकां कसं शिकच्या मेळटा म्हूण सांगल्यारी आमकां खंयची चांग खंयची वायट म्हूण जिवनांतू एक कळ्ळें म्हूण जाल्यारी ताजे निमित्ती आमगेले जीवन चांग रितीरी बदलावण जावची साध्यता आसा. तशीच ह्या सुभाषितांतू चांग खंयचे वायट खंयचे, तशींची संबंधाचे मोल, विद्येचे महत्व, तशीची दुडवाचे महत्व, अशी प्रत्येक विचार आमकां जीवन काडच्याक जावका जाल्यार तसले प्रत्येक विचारय हांतू सांगिल्लो आशिल्लो आसा. खंयचे एक विशय ना म्हूण सांगून घेन ना. वय आता तू सांगला म्हणके एक जीवनाचे मौल्य म्हणून हा एक भारी एक चंद सुभाषित आसा. सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियंच ना नृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातनः म्हूण सांगल्यार सत्य उलोवका, प्रिय आशिल्ले सत्य उलोवका. सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्रिय आशिल्ले उलोवका. न ब्रूयात सत्यम अप्रियम जाल्यार अप्रिय आशिल्ले, इष्ट जायनशी आशिल्ले सत्य उल्लो नाका. तशी म्हणून इष्ट जगता म्हूण सांगून असत्य उलोयत वा त्यावर केन करू नज. हांची आमगेले सनातन धर्म म्हूण सांगून म्हळ्यार ह्या एक जीवनाचे एक प्रमुख पाठ म्हणून म्हाका दिसता. केदनाय आमी सत्य उलोवका म्हणून हे पाठ जाल्यार सत्य म्हळ्यार कसले यथार्थ उलोवचे. एक वस्ता बग्गे एक व्यक्ती एक घटने ते कशेच की तशी सांगचे सत्य म्हणून सांगता ते.
जाल्यार ह्या सत्य केलो पटी क्रूर असता, कठीण असता, भयंकर असता. ते घेतलांक ते मस्त कष्ट जाता. तशें जावन आमी चिके जागृत करपाक जाता. तशें म्हणू पट्टी सांगल्यार हांकां खुशी जाता म्हणून पट्टी सांगच्याक वरकेना नज्ज. त्या परिस्थितीचे एक अवलोकन कोरून ते कोण आमगेल मुखार आसता ती सांगल्यार हाजी परिणाम कशे जावच्या पुरो म्हणून आलोचन कोरून परिस्थिती ग्रहण कोरून आमी उरलेल्यार ते आमगेले बुदनकाय. सो त्याचे आमगेले धर्म म्हणून सांगून हांतू सांगता ती. वै खंडित. प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता म्हूण एक सुभाषित आसा. वय वय आमी एक मनशाक दुड्ड दिनाशी एक कसले दिनाशी खुश करच्याक बारीक कष्ट एकल्याक खुश करचे म्हळ्यार मस्त व्हड विषय तो तितलो सुलभ ना ते. तशी एक विचारान तू आमी त्या मनशाक खुश करूं कशी म्हूण सांगल्यार प्रियवाक्य प्रधानेन म्हळ्यार चांग उत्तर मोगा उतरांनी आमी त्या मनशाक खुश करूं म्हूण सांगून आमगेल्या उतरान तू मोग एक्सप्रेस जाल्ले म्हूण सांगल्यार येद्र आशिल्ल्या मनशाक वरकेन खुश जाता. तशींच तो आमकां मोग करूंक स्टार्ट करता. उदाहरण एक सांगचे जाल्यार आतां सांज चेडवांक मोगान उलयल्यार बारीक खुशी. तशींच प्राणी सूण आसचे पुरो, माज्जार आसचे पुरो, गाय आसचे पुरो मोगान उलयल्यार ते बाल हालोचे ताजी एक्सप्रेशनां चेंज जाता. तशी अशी पुरा जाणांक खुशी करची तसले चांग उत्तरच आमी उलोवका म्हूण ह्या सुभाषितान तू उल्लेख केलेलो आसा. वचने का दरिद्रता म्हळ्यार चांग उतराक दारिद्र्य ना न्हय. चांग उत्तर उलोवच्याक आमकां कांय खर्चू ना म्हूण हे सुभाषिताचे तात्पर्य. वय तशीच अनेक सुभाषित आसा. आलस्यम ही मनुष्याणम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यमसमो बंधुः कृत्वायम नावसीदते म्हूण सांगून म्हळ्यार आलस्यम ही मनुष्याणम आलस्य म्हळ्यार एक मनुष्याला परम शत्रू. परिश्रम म्हूण सांगल्यार तागेले परम मित्र म्हूण सांगून परिश्रम मेळलेले केल्लेल्या मनशाक केदनाय सुख असता, शांती असता म्हूण सांगून हाजे अर्थ. आमकां भायर मस्त शत्रू आसच्या पुरोन ती तांकां आमी दूर दवरयत भायचे शत्रू म्हूण सांगून जाल्यार आमगेले आंगा भितर आसचे ह्या आलस्य म्हळेल शत्रूक कसो करचे त्या आमगेल्या बुद्धनकाय आमगेले सामर्थ्य कुंठीत करता. आमकां मुखार वच्चाक सोडना हे आलस्य म्हूण सांगल्यार कसले नाक दसता जिवनांत. तशें जावन या आलस्य म्हळेल शत्रूक आमी भायर घालका. परिश्रम म्हळेल मित्राक आमी लागे घेवका. परिश्रम केलेले निमित्त जिवनांत एक उत्साह येता, एक खुश मेळता. तशीच एक यशस्स मेळच्याक एक साध्य जाता म्हूण सांगून हाजे अर्थ. वय तुम्ही आता सांगले काम कार्यसाधन तशीच परिश्रम म्हणून हक्काचे संबंध पाविले एक सुभाषित आसा. उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा म्हणून सांगून निद्दो नाशिल्ल्या सिंहाल तोंडाक आहार अपापी तंताने येवन पळयल तुम्ही पळयला की ना ना त्या सिंहान मस्त प्रयत्न करका ताजी खातीर ताका भेट करका तेन्ना मात्र ताका आहार मेळटा. तशींच आमी खंयचे एक काम जावका म्हूण घेवन आमी मनान तू लेखून बसल्यार ते काम जेवच्याक कष्ट आसा. ताजे बदल आमी प्रयत्न करका तेन्ना मात्र ते काम जेवच्याक साध्य आसा. भगवद्गीतेन तू एक सांगिल्लो आसा उतर आसा कर्मण्येवाधिकार असते मा फलेषु कदाचन म्हूण सांगून घे. आमी आमगेल काम करका फल देवा सोडका म्हूण सांगून घेन ताकाच एक संबंध पाविले एक सुभाषित है. वय अब्बा म्हळ्यार हे आमगेले जिवनाचे मौल्य कशें आसका म्हूण पुरा शिकयता पळय. आनी एक म्हाका उडगास जाता अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूला मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः म्हूण सांगून म्हळ्यार मंत्रांतू नातिले अक्षर ना तशीच वखदाचे एक गूण नातिले एक सस्य जेवो झाड ना ताजी मणकेचे एक अयोग्य म्हळ्यार एक पुरुष आसच्याक साध्य ना म्हळ्यार तागेले भितर कसले पूण एक आसूनू असता. सो अयोग्य म्हळ्यार कोणी आसच्याक साध्य ना म्हणून हाजे अर्थ. आमगेले विंगड विंगड भास आसा आमगेल्या देशांत. प्रत्येक वर्णमालांतू अनेक अक्षर आसा. प्रत्येक अक्षर या मंत्रांतू उपयोग करच्याक साध्य जाता. हे
बुद्धन काय आसचे कोणाक कवितांका एके साहित्यांका एके बरयतलांक तांकां पुरा जनाक हे एक कळिता येता खंयची अक्षर खंय उपयोग करता म्हणून. तशीच सस्यवर्केन प्रत्येकांतूय वखद असता. सामान्य जनाक आमकां कळणशें आसच्या पुरो जाल्यार मने मद्दू करतालांक आयुर्वेद पंडितांका एकेची आयुर्वेद वखद आनी पळय घरकड करता ती तसलांक पुरो ताजें एक ज्ञान असता. प्रत्येक पाळाचे झाडाचे एक ज्ञान असता. तशीच एक मनुष्याल भितर वर्केन प्रतिभी म्हणून सुनू असता. आम्ही कशी तांकां अळते गोल आमगेल कसा म्हण सांगल्यार मार्क आनी तांगेले काम एक व्हडा तांचे असले कुडे ताका मर्यादा तशी न्हय. प्रतिभे आशिल्ले मनुष्य पुरा जनाले आगे असता. त्या आम्ही गुर्तुसून ताका प्रोत्साह दिवचे. तसल एक मनुष्य मस्त उण्या म्हणून सांगत. वय हे सुभाषितांत तू योग्य अयोग्य मनशाला एक गुण चांग रीतीरी प्रस्तुत जाता. तशीच गुणवज्जन संसर्गात याति स्वल्पोपि गौरवम पुष्पमालानुषंगेन सूत्रम शिरसी धार्यते म्हणून सांगून अनेक सुभाषित. फूल आम्ही देवाल माथ्यार दवरताची ते बंचाक आम्ही यूज करतसले केळीचे वायू सूत म्हणून सांगताची त्या देवाल माथ्याक आम्ही दवरनाची जाल्यार एक संदर्भारी ते वायू देवाल माथ्यार पावता. केदना त्या फुल्ला ಒಟ್ಟು ते वायू विंडून गांतून आम्ही दवरतना फुल्ला ಒಟ್ಟು वायू वरकेन देवाल माथ्यार पावता. तशीच एक सामान्यशील मनीस जाल्यार ताका एक समाजांत स्थानमान मेळता. केदना म्हण सांगल्यार तो एक गुणवज्जन संसर्ग म्हळ्यार चांग जनाल सहवास केल्ली मिती ताका तोवय योग्य जाता समाजांत म्हण सांगून घेवन चंद रीतीर सुभाषित एक्सप्लेन करता. वय तशीच पळय परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थ मिदम शरीरम. नाही मा कितले चंद पडला म्हणारे हा एक रूख फल दिता. फल दिताना त्या विंगडाल खातीर दिता. प्रतिफल अपेक्षा नाशी दिता. तशीच एक न्हंय व्हडता असता. त्या उदकाक कोणाल खातीर जनाल खातीर विंगडाल खातीर. तशीच एक गाय वरकेन दूध दिता त्या वरकेन विंगडाल खातीर ताजे खातीर न्हय. हाजे अर्थ म्हण सांगल्यार आम्ही वरकेन परोपकार करका विंगडाल खातीर जीवन स्वल्पपुणी एक आमच्या स्वार्था मध्ये आलोचन करका म्हण सांगून हाजे एक अर्थ म्हळ्यार आतां फल दिवच्या म्हणटा रूख ताजे ಒಟ್ಟು तरकारी दिता फूल दिता पुरा दिता तर ताका कसले एक स्वंताचे आशिना पुरा आम्ही उपयोग करतांती. तशीच उद्दा वरकेन आम्ही प्रकृती दाखवून घेतांती. सो प्रकृती दाखवून आम्ही कितली पुरा घेतांती. ह्या एक दोन उदाहरण तितलेची. आता गायची विषय आयल्यार गाय म्हळ्यार देव. त्या देवाक आम्ही पूजा करतांती. ती दूध दिता. दुधान आम्ही धंय लोणी तूप तशीच शाण आणि ताजे एक गोमूत्र म्हणतांती त्या वरकेन पूजनीय ताजे वरकेन आम्ही कितले उपयोग करतांती. जाल्यार आम्ही प्रकृती दाखवून घेवची मात्र आनी तो आम्ही कसल शिकू का म्हळ्यार प्रेरण घेवका हाजे निमित्त आनी आम्ही कसल आमगेल जीवनांत करूयेत परोपकार म्हळ्यार बग्गे आम्ही आलोचन करका जाता. वय परोपकार म्हण सांगले तुम्ही. परोपकार म्हण सांगल्यार आम्ही आमगेल आशिल्ले धन संपत्ती कोण दुर्बल आसा की तांकां चिकेची वांटून घेवका म्हण सांगून घेन ताजे अर्थ. तशींच दुडवाक तीन गत आसकय. दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति म्हण सांगून. दुडवाक तीन गत आसा हांव सांगला म्हणके. दानम भोग नाश म्हळ्यार दान म्हळ्यार तुम्ही सांगला म्हणके आमगेल आशिल्ले आमी विंगडांक वांटून घेवन जीवन काडका. तशीच भोग म्हळ्यार आमगेल आशिल्ली संपत्त आमीच अनुभव करका म्हणून. तशीच नाश आम्ही दिल्लले ना आम्ही अनुभविसिलेले ना म्हण सांगल्यार दुड्डू ताजे तिन्नी गती पावतकय त्यांची नाश म्हण सांगून स्कंद पुराणान सांगिल्लें आसा. तशींच अनेक सुभाषित पंचतंत्रांत एक काणींत येता. अर्थानाम अर्जने दुःखम अर्जितानाम च रक्षणे अये दुःखम व्यये दुःखम दिगर्ता कष्ट संश्रयाः म्हणून. दुड्डू अर्जन करच्याकय कष्ट अर्थ म्हळ्यार दुड्डू म्हणून. अर्थानाम अर्जने दुःखम दुड्डू अर्न करूक कष्ट अर्जितानामचे रक्षणे ते अर्न केलेले दुड्डू ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು दवरच्याकी सेव करच्याकी ताजे रक्षण करूकय कष्ट आसा. अये दुःखम व्यये दुःखम म्हळ्यार येवच्याकय कष्ट ताजे रक्षण करूकय कष्ट. तसल दुड्डू आसला इरते नातला इरते म्हण सांगून घेन एक अर्थारी
ते पंचतंत्र एक काणींतू हे सुभाषित मेन्शन केलेलं आसा. आता तुम्ही दुडवाविषयी सांगलाय तशीच विद्येविषयीवर केना एक भारी चंद सुभाषित असं. अन्नदानम परम दानम विद्यादानम मत परम अन्नेन क्षणिका तृप्ती याव जीवम च विद्यया म्हणून सांगून म्हणारे अन्नदान श्रेष्ठ दान विद्यादानम ताजीपशी श्रेष्ठ म्हणारे अन्न मेळचे एक तृप्ती क्षणिक अन्न म्हणून सांगणारे एक जावण क्षणिक तृप्ती जलारे एक विद्ये दिलारे तो जीवन पर्यंत त्या एक तृप्तीरी आशेत म्हणून सांगून आम्ही एक मनशाक वाळणारे तो कुशेर जेवता आमक बरे जेव म्हणून आशीर्वाद करता तागेल पोट भर जाता जाल्यार त्या क्षणिक हेडदूस उपास त्याची समयारे ताका पोटा भूक जाता जाल्यार एक मनशाक आम्ही विद्ये दिलारे त्या जीवन पर्यंत येता त्या विद्येनं ताण कसले काम करू येत आणि काही चढ शिकेत एक ताका त्या जीवन पर्यंत उपयोग येता म्हणून हाजी अर्थ. हक्काची संबंध पावेल्या आणि एक श्लोक विद्या ददाति विनयम विनया द्याति पात्रताम पात्रत्वान धनमाप्नोति धना धर्म ततः सुखम म्हणून सांगून म्हणारे विद्येंतू विनय येता म्हण विद्या ददाति विनयम चांग गुण म्हणून आम्ही लेखत विनय बळा चांग गुण विद्या ददाति विनयम त्या विनयानिमित्त एक त्या चांग गुणानिमित्त आमक एक समाजांतू योग्यत मेळता त्या योग्यतेरी आम्ही दुड्डू संपादन करता त्या दुड्डू आम्ही एक नीती धर्मा मार्गारी चलचाक एक मार्गदर्शन जाता म्हणारी चंदायर एक खर्चुचाक कोणाके एक अन्याय करण्याशी खर्चुचाक एक मार्गदर्शन आमका हे श्लोक दिता. पण सांगल्यार एक समाजांतू आस्का जाल्यार एक चांग गुण जावकाची विद्ये म्हणून सांगल्यार माहिती संग्रह करची मात्र नाही स्कूल आवच्च्या मार्क घेवच्या लायक काम आवच्च्या तितले नाही नव्या म्हणारी आमगेल एक मनाचे एक शिक्षण म्हणून सांगेत आमगेल एक जीवन शिक्षण म्हणून सांगेत त्या निमित्त आमगेल गुण वाढता तशीच तुगेल गुण एक तुगेल योग्यते वाढतना सहज जावन तुका एक मर्याद मेळता तुगेल व्यवहारांतूय चांग जाता व्यवहार चांग जाल्या निमित्त तुका दुड्डू संपादन करचाके सुलभ जाता त्या दुड्डू एक समाजा कामा खातीर एक नीती धर्मा मार्गार तुका चलच्याक वरकेन एक सहाय करता म्हणून सांगून ह्या श्लोकाचे अर्थ. कितलं चंद सुभाषित हे अंतू विद्येचे महत्व भारी चंद करून एक्सप्लेन केलेलं असं. तसलेची विद्येचे महत्व सांगची तसले अनेक सुभाषित म्हाका उडकास जाता. रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधाइव किंशुकाः म्हणून म्हळ्यार एक मनीसू रूपवंत जावन आसच्या पुरो तागे लागी यौवन आसच्या पुरो आणि विशाल कुल संभवाः म्हळ्यार तो व्हड एक मनेतनांतू जन्म घेतील आसच्या पुरो जाल्यार तो विद्यावंत एक तुम्ही सांगला म्हणजे तिळवळकिना म्हणून सांगून जाल्ले म्हण जाल्यार विद्ये म्हळ्यार खाली शिकची मात्र नाही तिळवळिके ज्ञान हे सकड येता तशी तिळवळकी वरके ना म्हणून सांगला री आता एक पोरंबोळणातील फुल कितले चंद असला री आम्ही त्या देवाल माथ्यार दवरनाची एक माळच्याक वरकेन आम्ही ते यूज करनाची तशी त्या पोरंबोळणातील फुल्लाक त्या विद्येनातील मनशाक अंतू होलिक केलेलं असं भारी चंद एक सुभाषित है. वय एक 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 बुत्त म्हणता पळा म्हळ्यार माणिक्यशी एक सुभाषित म्हणून सांगला रे आणि एक आमगेले जीवनाचे सत्य सांगचे एक सुभाषित सुखस्य नंतरम दुःखम दुःखस्य नंतरम सुखम न नित्य लभते दुःखम न नित्य लभते सुखम म्हळ्यार सुखानंतर दुःख येता दुःखानंतर सुख येता दुःख वरकेन शाश्वत नाही सुख वरकेन शाश्वत नाही म्हणून सांगला रे आमगेल जीवनांतू एक सुखार असताना मस्त दुड्डू असताना एक कसले कष्ट ना म्हणताना आमके एक अहम येवचे साध्यत अस आमक धरतले कोणी असताना ती त्याला मनांतू एक उडगास असका पाय कसा म्हणून आमक बतना म्हळ्यार ह्या एक चक्रशी सुख आणि दुःख सो पाय दुःखास येवच्या काही पुरो म्हणून सांगून आमका उडगास देऊन घेवका आम्ही तशीच दुःख येतान वरकेन त्या वरकेन शाश्वत नाही दुःख येताना आम्ही मस्त कुगवन अशी अयो म्हणून रोण अशी देवाल वयर एक दृढ ನಂಬಿಕೆ दवरनु आम्ही चल्लारे हिडदू वस की ಸ್ವಲ್ಪ दिवस नंतर की आमका सुख प्राप्ती जावचे वरकेन जाता तश जावनु आम्ही ह्या सुख आणि दुःख समान जावनु घेवका दुःख येताना कुगवन अशी
सूक येताना हिगवन अशी एक समान रीतीरी व्यक्तिलोची एक चांग मनुष्य एक ज्ञानी म्हणून सांगेत. वय तुम्ही सुख दुःख म्हणून सांगताना म्हाका अनेक सुभाषित उडगास येता. नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुःखम नास्ति त्याग समम सुखम म्हणून. म्हळ्यार विद्येचे महत्व सांगता हे सुभाषित. नास्ति विद्या समम चक्षु म्हळ्यार विद्येक समान जलल तसले दोळो म्हळ्यार ಒಳಗಣ್ಣು म्हणून आमी सांगताची तेना. तशीची नास्ति सत्य समम तपः सत्य सांगची तितलो व्हड तपस खंयचे ना काय. मागीर नास्ति राग समम दुःखम रागम म्हळ्यार अति व्यामोह एक बांधव्य म्हणून सांगता चड अटॅचमेंट म्हणून सांगताची ते दुःखाक कारण जाता म्हणून. तशीची सुख खंयचे नास्ति त्याग समम सुखम म्हळ्यार त्याग केला तेन्ना मेळची तसले सुख एक खुशी आमकां खंयच्यान थंय मेळना म्हणून सांगून हे सुभाषित सांगता. तशीच एक आमगेले चेडूवाले बेळवणिगे आमी कशी करका एक आमगेले एक समाज कशें आसका म्हळ्यार एक दोन्ही सुभाषित आसा. लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि दासवत पश्यतु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत. नाही वा कितले छंद पळा. म्हणारे एक चेरडाक 5 वर्ष तरी लालने पालने कोरनु मस्त मोगारी पळोका त्याची 6 वर्ष तकून 15 वर्ष तरी एक शिस्तारी तक्का होड कोरका 16 वर्ष नंतर तक एक स्नेहितशी पळोका म्हणून सांगून हाजे अर्थ. एक चेरडू जन्मा येताना सगळे प्रपंच तक्का नवेची हंगाचे उजवाडू हांच्या शब्द स्पर्श तक्का सगळे बत्तसना पुरा नवेची. तस जावन सुरवेची जावन त्या पळोच्या अम्माल निमित्त कडे ಸ್ವಲ್ಪ समय नंतर अन्नाल निमित्त त्या मस्त अनुभव घेता कडेर घरा आशिल्ल्या वरलेल्या. सो त्या समयार त्या चेरडा जावका कसला मोगू एक प्रीती. सो ते प्रीती मेळ्ळार त्या चेरडाला एक वाडच्या म्हणटा पळा आमी त्या चेरडू एक मानसिक जावन लायक रितीरी होड जाता. तसोन 5 वर्ष तरी त्या चेरडाक आमी कितले जतके तितले मोगू आमगेले एक समय दिवकाचे जाता. तशीच 6 वर्ष दाखून 15 वर्ष हे व्यक्तित्व निर्माण जावचे का समय म्हणून सांगेत. आम्ही त्या चेरडूवान चूकी केल्यार तांकां तिदवूचे म्हळ्यार एक शिस्त म्हणटा पळय एक शिस्तारी त्यांनी होड जावची तशी पळोवन घेवची तशी एक काल तांकां एक गायडन्स दिवचे. तसले एक केल्यार ह्या चुकी ह्या सम तिडवळीक आसना सांगचे तसले काल. 16 वर्साक येताना तांची होड जावन आसता ती तांकां एक दोस्ती म्हळ्यार एक स्नेहितशी आमी पळोवन घेवका जाता. म्हळ्यार तांगेले मनान केलो विचार आसता तांगेल मना विचार कसला म्हणून आमी अर्थ कोण घेवचे. तांणी छान काम करतना प्रोत्साह दिवचे. तशीच चुकी करतना चंद रितीर तांकां तिळवळीके सांगचे. सो अशी केल्यार आमगेल चेरडू माई चंद रितीर वाडटा ती. तशीच आमगेल वयली तांकां एक गौरव भावन येता म्हणून सांगून हे आमगेले एक कुटुंबेच्या चेरडूवाल विषय जाले. तशीच एक समाज सुस्थितीर आसका म्हणून सांगून आनी एक श्लोक आसा. मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः म्हणून सांगून ह्या श्लोकाचे अर्थ कसं म्हळ्यार बायलेक सोणू वरलेल सक्कड जन अवसूल समान तशीच विंगड वस्तू म्हळ्यार विंगडाल्या वस्तू म्हणून कसं आसा त्या पुरा एक कोयरा समान आणि मेगेला मणकेची वरलेल्या प्राणी पक्षी विंगड मनुष्य वरकेन म्हणून लेखतलो एक पंडित म्हणून आम्ही सांगेत. वय म्हण सांगल्यार हाजे अर्थ कशेच म्हणारे आमगेल समाज एक समरितीर चोलका म्हणून सांगून आमगेल मलगडान केलं व नियम घाल्ला इथं म्हळ्यार आत्ता जावची पुरा अनाचारू अत्याचारू पुरा जात पडा ह्या पुरा आम्ही अर्थ कोर्ण ज्ञान आशिल्ले एक कारण म्हणून सांगेत. बायल सोणू विंगड सक्कड जन एक आम्मा म्हळ्यार एक भावन आसला रे कसले एक समाजांत वाईट काम जायना आशिल्ले नाही वा. तुम्ही सांगला म्हणके यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता म्हणून ह्या वाक्य वरकेन उडगास जवळ घेऊ का आताच्या जनरेशनांनी. वय वय म्हळ्यार खंय बायल मनशांक पूजे करतात की थंय देवते वरकेन सुखार असतात ती नेमदेर असतात ती म्हणून हाजे अर्थ नाही वा. तशीच विंगड जनाल वस्तूक आशे पावनातिलो आम्ही कष्ट पावन संपादन करका आमगेला कितलस की त्यांनी तृप्तीरी आम्ही जीवन काडका म्हणेल एक तत्व त्या मनान तू आयला रे चोरपण वरकेन ह्या समाजान तू खंडित जायना नाही वा.
तशीच म्हगेला मणके वरलेल सक्कड जन प्राणी पक्षी वरलेल मनुष्य वरकेन आमगेला मणकेची म्हणेल एक विशाल मनोभाव असला रे त्या एक समाज सुस्थितीर आसच्याक कारण जाता म्हणून म्हाका दिसता. वय तुम्ही सांगला म्हणके आमगेल कुटुंब सुस्थितीर असला रे आमगेल समाज सुस्थितीर येता. वय समाज सुस्थितीर असं म्हणून सांगल्यार आमगेल सगळे देश सुस्थितीक येता. तशीची आमगेल संस्कृती वारकेन वारता म्हणून सांगून घे न्हू सांगेत. तशीची म्हाका एक प्रिय जाल्यार एक सुभाषित हांव सांगच्याक इश्ट पावता. जिह्वे प्रमाणम जानीहि भाषणे भोजनेपि च अत्युक्तिरतिभुक्तिश्च सत्य प्राणापहारिणी म्हणून सांगून. जिब्बेक दोन विषयारी प्रमाण एक ताजी लिमिट कळनास काय. भाषणे भोजनेपि च भाषण म्हळ्यार उलोवचें उलयताना तशीची भोजने म्हळ्यार खाताना. अत्युक्तिरतिभुक्तिश्च सत्य प्राणापहारिणी म्हळ्यार चड खाऊचे तशीची चड उलोवचे हे दोन्हीची आमगेल जीवाक हानिकारक एक आमगेल देहाक हानिकारक म्हणून सांगून घे ना चंद रितीर हे सुभाषितान तू दिलेलं आसा. वय आणि एक सुभाषित अयम निज परोवेते गणनाम लघुचेतसा उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम. कितले चंद पळय. म्हणारे हाजे अर्थ कसा म्हणारे हो आमगेलो तो परको त्या भावनेनाका सगळे प्रपंच आमगेले कुटुंब म्हणेल एक भावने अंतू आस. आमगेले देशांतू एक 2023 इस्वींतू G20 सम्मेलन म्हणून जालें उडगास. सगळे प्रपंचाचे विंगड विंगड देशाचे प्रतिनिधी पुरा ह्या सम्मेलनाक आयिल्ले ती. भारताची ताजे अध्यक्ष जावन आशिल्ले. ह्या सम्मेलनाचे ध्येय वाक्य कसा म्हण सांगला रे वसुदैव कुटुंबकम. हाजे अर्थ कसा म्हळा रे वन अर्थ वन फॅमिली वन फ्युचर. नाही वा आमगेले एक संस्कृती कशी म्हणून सांगून आम्ही सगळेच प्रपंचाक दाखोवन दिला म्हणके जाल्ले. नाही वा म्हण सांगला रे आम्ही मात्र नाही म्हण संकुचित मनोभाव आम्ही मात्र वडका आमगेल कुटुंब एक मात्र चांग जावो एके आमगेल देशा मात्र चांग जावो म्हळ्यार एक संस्कृती आमगेल नाही. सगळे प्रपंचाक चांग जावो सगळे प्रपंच सुख शांतीर आसचो नेमदीर आसचो आम्ही पुराजन चंदायर आसका म्हळ्यार एक संस्कृती आमगेले. तशें न्हू आयच्या ह्या कार्यक्रमांत ह्या सुभाषिताचे अर्थ आणि ताजे विश्लेषण आम्ही केल्लेलें आसा. सुभाषित म्हण सांगला रे सन्न सन्न पद्य एक श्लोक न्हय ह्या होडोड अर्थ दिवची तसले सन्न सन्न पद म्हण सांगेत. एक जीवनाचे पाठ आमकां हे दिता. तशें न्हू आम्ही आमगेल चेडवांक ह्या सुभाषित शिकोवका तशें तांणी एक चांग रितीर ह्या समाजांत एक व्यक्ती जावन बेळवच्याक हे मस्त सहकार्य जाता. ह्या विशय आम्ही आलोचन करका म्हण सांगतेची आम्ही आयची ह्या सुभाषित कार्यक्रम मुक्षिता संती सकड जनाक नमस्कार.